अणभवांतल्यान येस मेळोवप। एका वेपाऱ्यान दुसऱ्या प्रांतांत वचून वेवसाय करपाचें थारायलें। ताच्या शेजाऱ्यानय होच निर्णय घेतलो। पयल्या वेपाऱ्यान म्हणलें, भावा, आमी दोगूय एकठांय गेल्यार त्रास जातलो। एक तर तूं पयलीं वच वा हांव पयलीं वतां। दुसऱ्या वेपाऱ्यान विचार केलो, आपणें पयलीं वचप बरें। सरळ रस्त्यान गेल्यार बैलांक चार आनी उदक मेळटलें। म्हाका जाय त्या दरान माल विकूंक मेळटलो। ताणें पयलीं वचपाचें थारायलें। पयल्या वेपाऱ्याक दिसलें, हो वेपारी गेले उपरांत प्रवास बरो जातलो। ताचे बैल कठीण तण खातले आनी म्हजे बैल बरे मोव तण खातले। नव्यान खणून काडिल्ल्या बांयचें उदक पिवपाक मेळटलें। तशेंच बऱ्या दरान वेव्हार करूं येता। दुसऱ्या वेपाऱ्याच्या मनशांनी आपल्या वांगडा उदकान भरिल्ल्यो कळश्यो घेवन प्रवासाक सुरवात केली। वाटेर तांकां भिजलेले कांय लोक मेळ्ळे। तांणी वेपाऱ्यांक सांगलें, फुडें खूब पावस पडला, उदक व्हरपाची गरज ना। वेपाऱ्यान तांचो सल्लो आयकलो। त्याच राती त्या वेपाऱ्याच्या वांगड्यांची लुटमार जाली। त्या वेपाऱ्याकूय मरण आयलें। म्हयन्या उपरांत पयलो वेपारी प्रवासाक भायर सरलो। तेन्ना लुटपी मनशांनी तांचे लागीं फट उलोवपाचो यत्न केलो। पूण पयल्या वेपाऱ्यान ताचें कांयच आयकून घेतलें ना। वेपाऱ्यांच्या वांगड्यांनी लुटपी दादलो कसो वळखलो अशें विचारतकच वेपाऱ्यान म्हणलें, आरे, ह्या दिसांनी ह्या वाठारांत पावस कसो पडटलो असो सादो विचार हांवें मनान हाडलो आनी दादल्याची म्हाका वळख पटली। इतल्या ल्हान ल्हान गजालींक लागून हो वेवसायीक मुखार वचून आपल्या वेवसायान यशस्वी जालो। देख, अणभवाक लागून मनीस यशस्वी जाता।